पावसाळो आयिल्ल्यान गोंयचे दर्यादेग चड धोक्याचे जाल्यात। दर्याची ल्हारां चड खर जाल्यात। बदलत्या हवामानाक लागून नागरिकांनी आनी पर्यटकांनी उदकांत देंवपाचो साहस करचो न्हय अशें लायफ गार्ड्सांनी सांगलां। राज्यांतल्या दर्यादेगेर लायफ गार्ड्स आनी बीच मार्शल तैनात केल्यात आनी धोक्याचे संकेत दिवपा खातीर तांबडे बावटे लायल्यात। गोंयांत पावस सुरू जाल्या उपरांत दर्यादेगेची परिस्थिती चड धोक्याची जाल्या। ताका लागून लायफ गार्ड एजन्सी आनी मरीन कंपनीन थळाव्या लोकांक आनी पर्यटकांक दर्यांत भितर सरपाक टाळचें अशें सांगलां। राज्यांतल्या 54 दर्यादेगेर 450 परस चड प्रशिक्षीत लायफ गार्ड्स आनी बीच मार्शल तैनात केल्यात। ह्या कर्मचाऱ्याची सतत गस्त चालूच आसा आनी पर्यटकांक सुरक्षेच्या उपायाचेर सल्लो दितात। दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी तांबडे बावटे लायन धोक्याची शिटकावणी दिल्या। दर्याच्या बदलत्या हवामानाक लागून दर्याची ल्हारां चड खर जाल्यात देखून पर्यटक दर्याक व्हांवून वचपाचो धोको आसता। दक्षिण गोंयांत 30 जाल्यार उत्तर गोंयांत 24 दर्यादेगींनी लायफ गार्ड तैनात केल्यात। ते भायर मये तळें, दुधसागर घसघसो, सावरी घसघसो, म्हावाचो गुणो ह्या पर्यटन थळाचेर खाशेली सुरक्षा वेवस्था केल्या। सध्या दर्या खुबळ्ळ्यान दर्यांत पेंवप, उदकांतले खेळ, नुस्तेमारी अशा कार्यावळींचेर बंदी घाल्या। ते भायर पावसाक लागून निसर जाल्ल्यान फातराच्या वाठारांनी लोकांनी चड जतनाय घेवपाची सल्लो दिला। मजगतीं सेल्फी खातीर धोक्याच्या सुवातेर वचप, सोरो पिवन उदकांत भितर सरप वा वीज वादळाच्या वेळार दर्यादेगेर वचप टाळचें अशें लायफ गार्ड संघटनेन लोकांक शिटकावणी दिला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।